दिवसाच्या मये सयत हेर वाठारांत वांयगण शेतां वेळार आनी समाधानकारक पिकल्या देखून अंदूं 4 गोटे चड मेळटले अशी आस्त शेतकारांनी उक्तायल्या। सध्या वांयगण भात पिकाची लुवणी आनी मळणीची गडबड चालू आसा। पळयात पुराय बातमी। सध्या मये वाठारांत मशिनां वरवीं भाताची लुवणी आनी मळणीचें काम सुरू आसात। आडवेळ्या पावसान उपकार केले जाल्यार फुडल्या सप्तका भितर मळणी आनी हेर काम पुराय जातले असो अदमास शेतकारांनी उक्तायल्या। आता मशीन हे करून हांव ते हे केला मेळटा आमकां मशिनाचे आमदाराच्यान हाडल्या प्रवीण शेख। आता कापणी सुरू जाल्या, कापणी सुरू जाल्या आनी मशिनाकूय मातशें ते हे पडटा। आतां वरां मातशी चड लागता। पयलीं आमकां कमी हितून जाय, आतां ते आनी पोडणे जाय दिला सामान रिपेरींग करचें पडटा तांकां भरपूर हे आहा। आनी लोकांची शेतां आतां जावन हे केलां मातशें सारें जावं सगळें हे कितें मातशें हे मेळटा म्हारग। तशें उदीक बी न्हू बरें आहलें, उदकाचें बी प्रॉब्लेम ना व्हडलेशें कांय ना। पूण लोकांची शेतां थोडी पडींग दवरल्या, करिना तितके कोताक येयना अशें जालां। कोताक येयना आनी ते लोक सगळे हे करीत आसता, बाकीचे पडींग दवरल्या आनी थोडे हे जाता कामेरी नडपाक मेळना आनी कितें मेळना, सगळी हे जाता धानल जाता। अंदू टायमार पिकला, अंदू टायमार पिकला। म्हणजे आता लोकांनी कापपाक आनी मळपाक सुरू केले। कापपाक आनी मळपाक सुरू केल्या। कितें 4 गोटे मेळटले न्हू? 4 गोटे मेळटले। पावस बी हांगा लागूंक ना। पावस पडल्यार मातशें धूप पावस पडल्यार मातशें हे जाता काय ना बरें पडला। म्हणजे आता हेच सबंद हे वाटेंतले साधारण कितले दीस जातले सगळे भात घरान वचपाक? घरान वचपाक आतां एक 2-4 दीस लागतले। 2-4 दिसान सोंपतले हांगासर? 2-4 दीस 5 दीस मशीन सारकें चलोवंक जाय। ते बऱ्यापैकी आसा आणि पाणी ते पुरवठा सगळे पावसान नसल्यामुळे आणि आमदारान आमचे मोठे उपकार केले की हे बेगीन मशीन देवयले त्या उपरांत आमकां बेगीन भात कापणी करपाक मेळ्ळी। तर ते मोठे उपकार दिले ताका धन्यवाद म्हणटा हांव। तेजे देव बरें करूं। आणि वर्सा वर्षा आमचे भात अंदू बरें आहा। बरें आहा। बरें आहा आनी टायमार पिकला? टायमार पिकले आणि पिकूय बरी आहा वर्सा पेक्षा। म्हणजे तुमी खोशी आहात? वर्सा पेक्षा आमी खोशी खूब आहा। आता हे कितल्या दिसांनी काम जातलें कंप्लीट? 4 दिसांनी सगळे सोंपतले। 8 दीस तरी वतले। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।